मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22:19 वोळ 16 ते 23. आनी ओचीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारले, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो, जिवेशी मारूं नाये, पदवार करूं नाये, चोरूं नाये, लोतीक कोवाय दिवंक नाये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात. म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची कुशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गरीबांक दी, आनी स्वर्गांत तुका तेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो कोंती भरीत जावन गेलो, तो ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.